वेळसाव पाळे बीचार ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाचे यत्न चालल्यात। सुमार 4 महिन्या उपरांत गोवा टुरिझमान केंद्राकडच्यान आयिल्ले ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशना विशीं प्रस्तावाक जाप दिल्या। हालींच गोंय सरकारान ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेटीक वेळसाव पाळे बीचाचें नांव निश्चित करून पर्यावरण, रानां आनी हवामान बदल मंत्रालयाक धाडलां। ब्लू फ्लॅगाक गोवा टुरिझमाचो रिस्पॉन्सूच ना म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। उपरांत ह्यो हालचाली। केंद्र सरकाराकडच्यान आयिल्ल्या ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेटी विशीं फाटल्या 4 म्हयन्यांसावन गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट बसका घेत आसा। पर्यावरण, रानां आनी हवामान बदल मंत्रालय गोंयच्या जापेची वाट पळयताले। प्रुडंटान टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या रिस्पॉन्साचेर रिपोर्ट केल्या उपरांत दक्षिण गोंयांतलो वेळसाव पाले बीच ह्या सर्टिफिकेटी खातीर टुरिझम डिपार्टमेंटान फायनल केला। गोंयच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी पर्यावरण खात्यान वेळसाव पाळे बीचाचें नांव ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेटी खातीर डेव्हलपमेंटाक म्हूण धाडलां। शेजारच्या महाराष्ट्रान भोगवे बीचाचें नांव धाडिल्लें। पर्यावरण, रानां आनी हवामान बदल मंत्रालयाचे टिमीन 20 डिसेंबराक भोगवे दर्यादेगेर इन्स्पेक्शन करून बीचाचे डेव्हलपमेंटाचें काम सुरू केलां। गोंय सरकारान बीचाचें नांव उसरा धाडिल्ल्यान हे टिमीन गोंयांत इन्स्पेक्शन केल्लें ना। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मंत्रालयाचे फुडले बसकेंत वेळसाव पाले बीचाची चर्चा जातली आनी उपरांत बीचाचें इन्स्पेक्शन जातलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। कळंगूटच्या पोलिसांनी नातलांच्या दिसांनी लोकांक हेल्मेट आनी सीट बेल्टा विशीं बरेपणान जागृताय सुरू केल्या। सांताकूच ट्रॅफिक पोलीस केलो। हेल्मेट घालून तांकां आडायले, मात तालांव मारलो ना। तांकां एक चॉकलेट आनी ट्रॅफिक नेमाचें म्हायतीपत्रक दिवन सोडले। कंपल्सरी होता है। आप हेलमेट ले लो, नहीं तो आपको चालान पड़ेगा। आप इसका चालान नहीं ले रहे, आपको हम चॉकलेट दे रहे We have organized a Nakabandi today. It's a unique type of Nakabandi where we involve our Santa Claus, wherein the person who is not wearing helmet, we are educating them the importance of wearing helmet. Person who is not wearing a seat belt, we are telling them the importance of wearing the seat belts. We are also distributing a pamphlet to everyone so that they can go through and they can understand what is the importance of wearing seat belt or wearing helmet. Wearing helmet is very important because our loved ones are waiting at a home to come. We should come safely at home. So I will told everything. Hopefully, the message given by Santa Claus in the very hand will go into the minds of people, and they will willfully wear the helmet, not because there is a law or rule. As आमी तांकां चलन घालूना, we have told them that we are educating them, and we have given them sweets so that they should learn. They should, from the heart, they should feel that they should wear helmet. And give a commercial break.